ह्या सगळ्या हातून एक जे ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो रेवन्यू भवनाचो एज डेव्हलपमेंट ऑफ पर्वरी इन प्रोग्रेसीस रेवन्यू भवन वॉज वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट्स फॉर अस टू कम अप. बार्देस तालुका having 7 constituencies is very highly populated as far as म्हापसा is concerned. ताजे वर्षभर पयलीं डिसिजन जाल्लें की we will bifurcate into 2 parts, म्हापसा आणि पर्वरी, where they can split about 4 constituencies in one revenue भवन आणि 3 constituencies in one area. ताजे खातीर रेवन्यू भवन सीएमान सँक्शन करून दिलें आणि तें आतां we will start the at the earliest we will start the works. I'm very happy to announce that the revenue भवन for Pardes, which will take care of 3 constituencies, which will come in my Porvorim constituency, will give lot of ease to senior citizens, बाकीच्या लोकांक जांकां मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरांक वचपाक म्हापशा पर्यंत वचचें पडटालें, ताका सालिगांव, पर्वरी, कालांगूट will have option of coming here and doing their work here itself, where we will have a deputy collector and mamladar placed. We are trying to take off the project in the next 1-2 months. So 2 महिन्या भितर project IT मार्फत घेवप जातलो, ITG मार्फत, which has a full-fledged project cell, and तातूंतल्यान we will try and ensure that जाता तितले बेगीन तयार करून लोकांक खातीर सुविधा ह्यो जाय त्यो एक जाग्यार मेळच्यो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट महत्वाचें म्हणल्यार IT क्षेत्रांत जे आमी पावलां उबारल्या तातूंत IT चिंबेल आणि IT पर्वरी जे 2 आमी प्रकल्प उबारपाचे आशिल्ले तातूंत IT चिंबेलाकूय सँक्शन मेळिल्लें आसा. सो वी आर एबल टू फायनान्शियल सँक्शन्स आतां AFC वतली प्रिन्सिपल सँक्शन फ्रॉम CM has come through. की पयलीं आमी जे जिल्हा पंचायती मार्फत हांगासर हें काम घेतलेलें आनी आतां बाय वैशाली ह्या पर्वरी मतदारसंघान सुकूर मतदारसंघान जिल्हा पंचायती मार्फत काम करपा वचत खुबशे ते आवडटा आनी जेन्ना आमची पंचायत मिटींग आसता तेन्ना ते आपले कामां जावचें म्हणून खूब झगडटा. तशेंच तेणेन आयज हे झगडून हांगा सेट घालपाचें एक काम घेतलें आनी हें काम घेवपाक कांय अडचणी येयल्यो तेन्ना आमचे इंजिनियर शो हें काम करपाक सोदिनासले. जेन्ना आमी आनी वैशालीन आमच्या सराचे काळार घातले आनी तेंच्यांनी रोखडेच एक्शन घेवन हे रोखडेच आयज आमकां काम करून दिल्लें आसा.